आयज आमी सांत विसेंत पालोटी हाचें फेस्त सोमरमता. विसेंतीचो जोल रोमाक एप्रिलाचे 21 1795 वर्सा जालो. ताका दुसरो फिलिप नेरी म्हणटात. कित्याक तोय वरांच्या वरां कुमसारांत आनी प्रवचनांत घालतालो. त्या भायर ताचेच भाशेन दुबळ्यांक, पिडेवंतांक आनी अनोथांक तो सांबाळटालो आनी केन्नाय आपली वस्तां आनी मोचेपर्यंत ताका दितालो. देवान विसेंतीक उत्साकायेचें देणें दिल्लें. तो तत्वज्ञान आनी देवशास्त्रांत दोतोर जालो. 10 वर्सां ताणें देवशास्त्र शिकयलें. मागीर तो कॉलेजीच्या भुरग्यां बरोबर वेळ सारूंक लागलो. तो 3 कॉलेजीच्या भुरग्यांचे कुमसार घेतालो. प्रोपगांडा आनी इंग्लीश कॉलेजींच्या आनी रोमच्या सेमिनरिस्तांचे. ताचे देखीवन जिविताचो प्रभाव तांचेर पडलो. थांबो नासतना तो वावुरतालो. कुमसाराक पयलो बसतालो आनी मीस मागीर म्हणटालो. ताका देवाचें दर्शन कुमसाराच्या वेळार घडटालें. मिसा उपरांत तो प्रवचन रेतीर, हॉस्पिटलांत दुयेंतांक भेट दितालो, बोनकुणींत आशिल्ल्यांक कैद्यांक मेळटालो आनी रात जायसर कुमसारांक येतालो. सगळ्यांचो तो परामर्श करतालो आनी तांच्या आत्मीक आनी आर्थीक गरजांक पावतालो. ह्या अणभवाक लागून ताणें कातोलीक धर्मीक संस्था घडल्यो. पालोटी पाद्रींक आनी माद्रींक. लोकिकांच्योय गरजो पळोवन कामगारांचे गिल्ड्स, शेतकामत्यांची इस्कॉलां, पयशे दिवपाचे संस्था, अनाथां आनी चेडवां पासत घरां हे समाजीक कार्य ताणें सुरू केलें. पापसाहेब पियूस 11 ताका कातोलीक कार्याचो फुडारदोर म्हूण मानता. विसेंत जानेवारीचे 22 अंतरलो. 1850 वर्सा. ताणें आपलें 55 वर्सांचें जिवीत देवाचे आनी पेल्याचे सेवेंत कुरपेन बरोवन सारलें. 100 वर्सां उपरांत पियूस 12व्यान ताका मुक्तिवंत केलो आनी ताका पाद्रींचो आनी प्रवचन करप्यांचो नमुनो म्हूण लेखलो. विसेंतीची कूड कुसोंक ना. ती रोमच्या सांत साल्वातोरे इगोर्जेंत दवरल्या. पापसाहेब जुआंव 23व्यान ताका इगोर्ज मातयेचो सांत केलो. जानेवारीचे 20 1963 वर्सा दुसरी जागतीक वातिकन परिशद चालू आसतना. मागणें. बापा, बागयोंत विसेंतीचे देखीन संतोषपरीत काळजान तुज्या नांवाचे मोहिमेक आनी पेल्याचे सेवेक जीव खर्चूंक आमकां तयार कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सान विसेंती पालोटी आमचे पासत माग.